लोकशाही प्रमाण विरोधी पक्षान सभाघराचो वेळ पिड्ड्यार केल्ल्या कारणान हावजाचो दुसरोय दीस पिड्ड्यार जालो। विरोधी पक्षान हावजाचो वेळ घालून संधी पिड्ड्यार केल्या म्हण सभापती डॉक्टर प्रमोद सावंतान आरोप केला। आरडीएक्सको खातीर पर्वरीच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्सल रॉड्रिगीस। सभागृहाचे कामकाज आज दुसरे दिसाय विरोधकांनी सभागृहात चलोवंक दिवप ना हे योग्य न्ही। लोकशाहीच्या नुसार म्हणिसा त्यांच्यानी परत आज एडजर्नमेंट नोटीस दिनासतर कांयच दिनासतर सभागृहाचा प्रश्नोत्तराचो तास जो आसा तो त्यांच्यानी वाया घालयलो। हांवें परत रिपीट करून सुद्धा विरोधक जे आसा ह्या विशयाचेर आयकले ना। तांचे काल म्हणणें आशिल्लें की आमी एडजर्नमेंट नोटीस दिल्या म्हणून, बट एडजर्नमेंट नोटीस त्यांच्यानी सस्पेन्शन ऑफ द क्वेश्चन अवर्स कर म्हणून सांगूंक नाशिल्लें, तेंचें एडजर्नमेंट मोशन आशिल्लो। सो हांवें तांकां कंटिन्युअसली परतूय सांगलेलें तेन्नाय बी, कितें म्हणून तर हांव 12:30 प्रश्नोत्तराचो तास सोंपल्या उपरांत तुमचो कॉलिंग एटेन्शन जे आसा तें घेता म्हणून, आनी प्रश्नोत्तराचो तास सोंपना फुडें हांव घेवपाचोय आशिल्लो। बट तेंच्यांनी परत 2दा हावजाक डिस्टर्ब केल्ल्या कारणान हांवें आसा तसो रुटीन प्रोसिजर हो सुरू केलो, आनी तो सुरू केल्या उपरांत सुद्दां खरें कॉलिंग एटेन्शन हावजाच्या पटलाचेर आयलें, आनी त्या कॉलिंग एटेन्शनाचेर डिस्कशन करचें सोडून तांच्यांनी अननेसेसरी परत एकदा हावज डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न केलो। खरें म्हणजे कॉलिंग एटेन्शन हावजान कॉल केल्या उपरांत तांकां त्या विशयाचेर उलोवपाक येतालें, आनी तांच्यांनी खरें त्याच विशयाचेर सिरियसनेस आशिल्लो जाल्यार त्या विशयाचेर तांच्यांनी उलोवपाक जाय आशिल्लें। पण तांच्यांनी कोणीच कांयच न उलयता परत हावज त्याच पद्दतीन डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न केलो, आनी परत एकदा कालचो कामकाज जो आसा हो ठप्प जालो। म्हणटा की खरें म्हणजे तेंच्या कडल्यान कंटिन्युअसली डिमांड आशिल्ली कामकाजाचो दीस वाडोवचे। ओके, परत ते सांगताले। हांवें तांकां सांगिल्लें की तुमकां वेवस्थीत रित्या उलोवपाकूय मेळटलें, ते दीस वाडोवचे सोडून तेंच्यांनी कालचोय दीस जो आसा हो वाया घालयलो। परत म्हाका दिसता की तेंच्यांनी खरें म्हणजे कालचे ऑपॉर्च्युनिटीज तेंच्यांनी घेवपाक जाय आशिल्ल्यो, बट तेंच्यांनी त्यो घेवंक ना। वायस वर्सा हांव मुद्दामून काल पळयतालो कारण काल ऑब्युचरी रेफरन्सीस आशिल्ले, तितूर काँग्रेसचो प्रदेश अध्यक्ष आनी खासदार तसोच राज्यसभेचो लोकसभेचो खासदार बाब शांताराम नाईक हांच्या खातीर आशिल्ली, तांची माजी आमदार फिलीस फारिया हाज्याय खातीर आशिल्लो, आनी बरेच जाण आशिल्ले। बट तेजेरूय उलोवपाची तेंच्यांनी खरें म्हणजे तसली घेवंक ना, ताजेरूय तेंच्यांनी कांयच उलोवंक ना, त्या खातीर ती ऑपॉर्च्युनिटी तेंच्यांनी गमयली।